Jesus. Thank you, 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 Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you, स्वर्गीय बापा तुका आमी आर्गां दिता loving Daddy. तुमचो मोगाचो बापूय We are all gathered here. आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या We love you, Lord. तुजो आमी मोग करता बापा Let your word जावन दी तुजें उतर give us life. आमकां जिवीत दिता तसलें Reveal to us the truth आमकां हें सोत उकतें जाता तशें and set us free. आनी आमची सुटका जाता तशी Speak to us this morning उलय तूं आमचे लागीं ह्या सकाळीं the hidden truths, the hidden secrets of the kingdom. हे लिपोवन आसलेले गूठ जे हे सिक्रेट्स लिपोवन आसा स्वर्गींच्या राजाचे so that we understand it की आमी समजूंक तुजें उतर and we are able to apply it आनी आमकां जावन दी आमच्या जिवितान हें In अप्लाय our करून lives. घेवंक आमच्या जिवितांत that not only our lives are changed न्हय फकत आमच्या जिवितान but through us पूण आमच्या उद्देशी bearing fruit आमी हें फळां उत्पन्न करूंक we are able to bring others also दुसऱ्यांकूय आमी घेवन येवंक to you. तुजे सरशी We thank you, we praise you आमी तुका अर्गां दिता दिनवास in Jesus' name. जेजूच्या नांवान आमेन Amen. आमेन Praise God. प्रेज द लॉर्ड So let's go back to Mark chapter 4 मार्च चॅप्टरान आमी या परत्यान and we were on the thorny soil. आमी एक कांट्यान पडिल्ले बिया सारके आमी आसलेले थॉनी सॉयल So we finished with the rocky soil आमी खडपार पडलेले काल आमचें जालें आयज आमी कांट्याचे जमनीर पडलेले बी आमी समजुया so Mark chapter 4 verse 13. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 13 Verse 18. वर्स 18 18 Praise God. 18 And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. हे बी असले जावन आसा जे कांट्यान पडिल्ले जेका आमी समजून घेता देवाचें उतर आमकां सांगता की जेन्ना आमकां संवसाराचे हुस्के संवसाराचे खंती संवसाराचे दायज म्हणटा तशें वेल्थ म्हणटा तशें जेन्ना आमच्या जिवितान येवंक लागता त्या वेळा हे सगळे हुस्के हे बी दामून चेपून उडयता वयर सरूंक दिना So, quick revision the pathway, the soil is very, very hard, the seed does not penetrate the soil. सो आमी इल्लेशें रिविजन करया सुरवातेक सावचे पयले तरेचे जमीन आमी पळयता जी जावन आसा मेरेर पडिल्ले पाथवे पडिल्ले ते बी भितर पर्यंत रिगोना मातयेर वचूना आनी ते जर्मिनेटी जावन So, येना the person heard the word, ते जावन आसा एक मनीस उतर आयकता but the word did not penetrate his heart, पूण ते उतर ताच्या काळजान रिगना and that's why Satan comes quickly and takes the seed away. आनी त्या कारणाक लागून सैतान येता आनी हे बी घेवन वता Then the second part of the soil is दुसरो भाग आमी पयला मातयेचो the bedrock is there's a bedrock, Yeah. and on that is a thin layer of soil. तो सेकंड भाग आमी असो पळयला की एक खडप आसा पोंदा आनी ताच्या वयर इल्लेशें माती आसा The seed is planted, scattered. ताचेर बी पडला The seed penetrates, ते बी रिगून गेला इल्लेशें भितर and because of the heat, the seed sprouts quickly. आनी हे वताक लागून ते बी रोखडेंच किल्लोन येता सेकंड मातयेर It grows वाडटा इल्लेशें with great joy. संतोशान ते वाडटा सुरवातेक But when the sun, that is the trouble, the affliction or persecution, पूण जेन्ना वत पडटा ते जावन आसा आमच्या कश्ट आनी ट्रबल जाता आमकां एफ्लिक्शन्स जाता कश्ट जाता it puts pressure on this seed, आतां हो प्रेशर आमचेर येता
The seed cannot withstand because there is no deep root. आनी आतां हें बी थीर रावंक उबें रावंक जायना कित्याक ताची पाळां पोंदा वचपाक ताका खडप आसा वचूंक And जायना therefore the plant dies. आनी त्या विशीं आमी पळयता तें I झाड मरून वयता. can give you a testimony. When I was in Switzerland, हांव तुमकां एक उदाहरण टेस्टमनी दिता जेन्ना हांव स्विझर्लंडाक आसलो I would be watching from the window. आनी हांव ह्या खिडकेंतल्यान जनेलांतल्यान भायर पळयतालो. The snow would be falling. स्नो पडटालो, आयस पडटालो And there were tall trees, very, very tall. Might be about 5-story tall, आनी व्हडली लांब लांब झाडां आसतालीं भायल्यान त्या खिडकेंतल्यान हांव पळयतालो very straight. आनी सारकें स्ट्रेट उबें झाड आसतालें And there was not a single leaf on the tree. आनी ताचेर एकूय पान पर्यंत नासलें त्या झाडाक. It looked like the tree was dead. अशें दिसतालें हें झाड मेलां म्हूण. Not a single leaf. एक पान पर्यंत नासलें And it was rows of trees and all of them looked to be dead. आनी सगळे लायनीन हे झाडां आसलीं पूण सगळीं मेल्या अशीं What do दिसतालीं. you think? The tree was dead? तुमकां कसलें दिसता हें झाडां खरेंच मेल्या म्हूण? सुखी दिसता, पान ना कांय ना म्हूण? Because the season was not in favor of the tree. कित्याक ताचो सिजन आसलो. सिजन म्हणल्यार तें वेळ, ताचो वेळ असो आसलो ताका पानां नासलीं त्या वेळार. But the roots were alive. पूण ताची पाळां जिवी आसली भितर. In other words, the trees were just resting. दुसऱ्या अर्थान आमी समजुया हें विसो घेवन आसा म्हूण हें झाड. And for 2 or 3 months it was just like that. आनी 2-3 म्हयने हें झाड तशेंच आसलें. Praise God. I was watching with my eyes. The snow stopped. आनी हांव पळयता म्हाज्या दोळ्यांनी जेन्ना हो स्नो बंद जालो The पडपाचो weather changed. आनी आतां वेदर चेंज जालो, क्लायमेट चेंज And जालो one fine day I saw a small sprout coming on that tree. आनी एक दीस हांवें पळयलें Of बारीक एक किल्लोणी म्हणटा तशी पानाच्यो बारीक कोमरी येता ते पळयले. It was not even 15 days. आनी 15 दीस पर्यंत जावना The tree was covered with leaves. आनी आख्खें झाड भरलें पानांत. After 1 month, एक म्हयन्या उपरांत nobody could ever say that last month this tree was naked. It was covered with leaves. आनी कोणाच्यानच सांगूंक जायना एक म्हयन्या उपरांत हे जे पर्यंत हे झाडाक पुरा पानां आयले कोणाच्यानच म्हणूंक जायना एक म्हयन्या पयलें ताका कांयच नासलें म्हूण. Every year the season changes. दर एक वर्सा सिजन चेंज जाता And in every year the season the tree sheds its leaves. आनी दर एक वर्सा हें झाड आपलें पानां सोडता. But the tree is able to withstand all kind of weather. आनी आतां हें झाड आमी पळयता दर एक वेदराक तें उबें रावता, थीर उबें रावता. Because the roots are deep. आनी कित्याक लागून अशें जाता कित्याक ताजी पाळां सारकी खोल गुंडायेन आसा म्हूण. When our roots are not deep, जेन्ना आमची पाळां गुंडायेक ना we might receive the gospel with great joy. आमी जावंक पुरो हें देवाचें उतर संतोशान स्विकार केला But when सुरवातेक. the pressure comes पूण जेन्ना आमचेर तो दबाव येता, प्रेशर येता from outside, भायल्यांत, the pressure is not from inside, but it's from outside. वो प्रेशर भितरल्यान न्हय पूण वो भायल्यान प्रेशर येता Because the roots are not deep, कित्याक ही पाळां गुंडायेक ना ताका लागून it affects the tree and the tree is dead. आनी हे भायलो जो परिणाम येता ते झाडाक कश्ट जाता आनी पानां ताका वयल्यान ना. So very important for us is to get deeper and deeper in the word of God. सो आमकां हें भोव गरजेचें जावन आसा की आमी ह्या उतरान खोल आनी खोल गुंडायेक आमी ह्या उतराचेर वचूंक आमकां भोव गरजेचें. Not only to hear the word, न्हय फकत आमकां तें आयकूंक उतर but meditate on that word पूण त्या उतराचेर आमी चिंतप करूंक and grow deeper. आनी त्या गुंडायेक वचूंक त्या उतराच्या. So when the test comes, सो जेन्ना आमकां आतां परीक्षा येता, when the pressure comes from outside, जेन्ना हे परीक्षा आमकां भायर तावन येता, प्रेशर येता, दबाव येता भायर you are तावन, able to respond आमी तयार आसा ताका रिस्पॉन्ड करूंक no longer on emotions, आमच्या भावनाचेर न्हय but on the living word of God. पूण हे जी येता त्या उतरा प्रमाणे आमी रिस्पॉन्स करूंक. So today we are going on the third one. पूण आयज आमी आतां शिकुया तिसरे भशेचे माती. Praise God. प्रेज गॉड. Because there in the second one, when the pressure comes, the person gets offended on account of the word. आतां दुसरें आमी पळयलां जे खडपार पडिल्ले जेन्ना प्रेशर येता आनी आमी ऑफेंड जाता, आमकां दूख You जाता, are offended because of the word. आमकां दूख जाता ह्या That उतराक means लागून. you are not ready to do what the word says. You are ready to do what your emotion says. हाचो अर्थ असो जावन आसा जेन्ना आमकां उतराक लागून जेन्ना आमचेर दबाव येता, आमचेर प्रेशर येता, कित्याक आमी तयार ना आमचे उतरा प्रमाणे कार्य करूंक, पूण आमी इमोशनांत आमी गुंतून पडटात.
And that's why we fall away. आणि ताका लागून आमी अशी पडतात शेणटात And such a person will be totally destroyed. आणि असले मनीस पुरा नाश जाल्ले आसतले तांचे जिवीत. Now is the third soil. आता तिसरे आमी माती पळोवया. And this soil is very fertile. आणि ही माती जावन आसा बरी माती, फर्टायल. This soil is in good quantity. बरी क्वांटिटी आसा, बरी माती आसा, This ताका soil चड has आसा got a lot of nutrition. आणि जायते पोषण आसा, न्यूट्रिशन आसा ताका. And because it is deep, it is able to receive the seed. आणि आता हे माती तिसरी माती खोल आसा, गुंडायक आसा म्हूण हे बी ती आता स्वीकार करता. And it has the power to make the seed grow. आणि हे माती एक सकत आसा, हे बी एक किल्लोन काडूंक. But there is a problem here. पूण हांगा एक प्रॉब्लेम आसा, समस्या आसा. The problem is not from outside. आता ही समस्या भायली न्ही. Remember, this problem is not from outside. आता तुम्ही उडासतरात ही तिसरी माती जी आमी पळयता Here ताका the एक problem is समस्या not the आसा जे sun. भायले न्ही. Here the problem is not the sun. आता हांगासर वताचे कांय प्रॉब्लेम ना. Here the problem is that this seed, when it got planted in the soil, there were thorns and weeds growing in that soil. आता ही तिसरी भशेची माती आमी पळयता ती वताक लागून प्रॉब्लेम जायना कित्याक माती खोल आसा. पूण हांगा आमी पळयता ताका कांट्याची पाळां येतात, कांट्याची झाडां येतात आनी जायते दुसरे वस्तू ताचे सांगाता किल्लोंक लागता. And these weeds and these thorns, they grow at a very high speed. आनी हे आमी जे तण पळयता, कांट्याचे तण पळयता, हे सारके फास्ट स्पिडान वाडूंक लागता. The nutritions which were for the good seed have been sucked by the thorns and weeds, and they get stronger and stronger, and they choke the good seed. आता आमी हे मातयेन पळयता जे मातयेन बरें न्यूट्रिशन आसा, बरें पोशण आसा, हे कांट्याची झाडां ते पोशण आपूण ओडून घेवन फास्ट ती ग्रो जावंक लागता. They use the sunlight, they Tankas- use the water, they use the moisture, they use the nutrition for their own growth, and they surround the plant and choke the plant that it cannot grow. आता हे आमी पळयता हे कांट्याचे झाडां सगळें उदक जे पोशण तांकां ते मातयेन मेळून आसा, उदक आसा, सगळें घेवन फास्ट ग्रो जाता आनी जे बी आमी बरें बी रोयल्लें आसा ताका तें दांबून चेपून दवरता. They hear the word. ती आयकता उतर. All the three soil, they hear the word. हे सगळे तीन भशेचे जे माती आसा ते काळीज आसा ते उतर आयकता. Praise God. प्रेज गॉड. First one, they did not understand. पहिले तांणी उतर आयकलें पूण तांकां समजणी ना. Second one, they hear the word with great joy. दुसरें आमी पळयता तांणी व्हडा संतोशान ते उतर मानून आयकून घेतले. But when the pressure is put on the word to obey, the person gets offended and rejects the word. सो पयले आमी पळयता ताणें उतर आयकलें पूण तांकां समजणी मेळूं ना. दुसरें आमी पळयता उतर आयकलें आनी व्हडा संतोशान तांणी तें मानून घेतलें उतर, पूण जेन्ना त्या उतराक लागून जेन्ना दबाव आयलो ती ऑफेंड जाली, दूख तांकां जालें आनी तें उतर पाळूंक तांकां जावंक ना. Do we also get into such situations when the pressure comes from outside on account of the word, and we quickly move into emotions and we don't do what the word says, but we do what the emotion says? Possible? आमकां अशें घडलां काय जेन्ना आमी उतर व्हडा संतोशान स्विकार करून घेतला आनी आतां त्या उतराक लागून जेन्ना आमकां दबाव आयलो तेन्ना आमी इमोशनान गेल्यात आनी आमकां जायते कश्ट जाले त्या उतराक लागून. अशें जालां काय आमकां? The third category is the cares or the anxiety or the worries. तिसरो भाग जावन आसा आमकां हुस्के, हे खंती जावं हुस्के संवसाराचे. The second one is the deceitfulness of riches of this world. आनी आमकां एक फटवणी कशी ह्या संवसाराच्या गिरेस्तकायेची. You can say money or materialism. ओ कितें आमी उदाहरण घेवंक शकता, पयशे ना जाल्यार वस्तू ह्या संवसाराच्यो. And the third is the desires of other things. It can be sinful things. आनी हे Or worldly things. आनी तिसरो पार्ट जावन आसा ह्याच 19 वर्सान एक आवडो आमकां दुसऱ्या वस्तूंचो, कसले पातकाचो जावं कसले दुसरे वस्तू ह्या संवसाराच्यो, ह्यो सगळ्यो वस्तू ते उतर देवाचे दांबून चेपून उडयता. So these three categories of weeds and thorns enter in and choke the word. सो हे तीन भाग जावन आसा हुस्के ह्या संवसाराचे, पयशांचे जावं मटेरियल नीड जे आमचे आसता संवसाराचे, आनी दुसऱ्यो खाले वस्तू ज्यो ह्या संवसाराच्यो पातक जावं नी कसलेय जावं नी आवडे आमकां जे येता ते उतर दांबून उडयता. The tree is still growing. हे झाड वाडटा. The tree did not die. It is still growing, but it does not produce
the fruit of the good seed, So the whole thing that the plant sees is growing are unfruitful fruits. That means sinful fruits or the worldly fruits. सो आतां आमी हांगा पळयलां, हांगा बी किल्लोन येता, झाडूय किल्लोन येता, पूण लास्ट लायन आमी पळयता हे 3 भाग जे येता संवसाराचे, हुस्के, पयशा विशीं, वस्तू विशीं आमचें मन सारकें तातूंत गुंतून आसा, आनी दुसरे हुस्के डिझायर्स ऑफ अदर थिंग्स म्हणटा, हातूंत सगळे येवंक जाता. मे बी कसले पातकाचे आवंडे आमचे, कसले वायट करणेचे आवंडे आमचे, हे सगळे ते उतर दामून दवरता. पूण काले हें झाड मरना, झाड वाडटाच, कित्याक माती गुंडायक आसा, खोल आसा, पूण हें झाड वाडटाच, पूण ह्या झाडाक कांय फळ जावन येना. समजता? And this is so dangerous because this is not an pressure from outside, this is a pressure from inside and nobody knows it. आनी हें जावन आसा मस्तू आमकां डेंजर जावन आसा, कित्याक हें भायल्यान न्हय, हें सगळें प्रॉब्लम आमच्या भितर काळजाची परिस्थिती जावन When it आसा. is external, everybody can see it. आतां भायल्यान आमचे काले आमचे एक्शन जाता, हें दुसऱ्यांक दिसून येता, पूण हें प्रॉब्लम आमी पळयता, हें सगळें आमच्या It cannot भितर be भायल्यान seen from कोणाक दिसना. outside, it is all inside and it looks like a secret, but it's very, 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 very dangerous. सो हें प्रॉब्लम जावन आसा आमच्या काळजाचें, भायल्यान कोणाकूच दिसती पडोवन येना, आमकां कसले चिंतप आसा आमकां दुसऱ्यांक दिसना न्हय, हें आमच्या भितर काळजान जाता. हें आमकां एक्स्ट्रिमली डेंजर, कित्याक हें भायर कळना पूण हें आमकां भितर आमकां मार दिता. So please write down, तुमी बरयात. the soil condition मातयेची परिस्थिती is a thorny soil. ही कांट्याची जावन आसा. In this soil, ह्या मातयेर, it is full of thorns and weeds. ही माती पुरा कांट्याच्या झाडांनी भरिल्ली. Thorns and weeds. तण, Weeds is kala hai? तण न्हय, नेर. Thorns and Okay. weeds that are growing at the same time. That are growing at the same time. हे नेर आनी कांटे सांगाता वाडटा, बरे बिये सांगाता वाडटा. There is a competition. There is a competition. ही बरी बी आनी हे कांटे आनी हे नेर आसा ताच्या सांगात दोगूय बियांचें कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन वॉट डू यू से? स्पर्धा. ओके. The thorns and weeds trying to rob and kill the good seed. कांटे आनी नेर चोरूंक सोदता हे बरें बी. Can anybody tell me what are they robbing? तुमी सांगूंक जाता The कितें thorns चोरता? and weeds, they rob the good seed. Huh? Correct. Nutrition. The nutrition, right on. They rob the nutrition, the water, हे कांट्यांचें झाड, नेर जावन आसा कांट्यांचें झाड चोरून व्हरता. पोषण विसे न्यूट्रिशन, पोषण रायट, चोरून व्हरता. कालें चोरून व्हरता, पोषण चोरून व्हरता, बरे बियेचें पोषण water, तें चोरून व्हरता, उदक चोरून व्हरता, the sunlight, सुर्याची किरणां चोरून व्हरता, and also the space. आनी जागोय चोरून व्हरता. And they begin to grow fast. आनी हे सगळे चोरून ते फास्ट वेगीच वाडता. Jesus gives us an explanation. Jesus gives us an explanation जेजू आमकां समजुणी दिता of 3 things. 3 वस्तूंची. First one पयली is जावन the आसा, care and anxiety of the world. पयली समजुणी जावन आसा Cares, anxiety, worries of the world. खंती आनी हुस्के ह्या संवसाराचे. Cares, anxiety and worries of the world.
हुस्के आनी खंती ह्या संवसाराचे They choke the word. ओवर देर ऑन द टेबल. They choke the word. दामून. ओके ओके. The second category is deceitfulness of riches. दुसरे जावन आसा फटवणी. Yeah, open it, open it. पेन इज नॉट देर. इट्स देर नो ब्रदर. Deceitfulness of riches. संवसाराचे गिरेस्तकायेची फटवणी. That is love of money, जो जावन आसा पयशांचो मोग. love of money, पयशांचो मोग. materialism, संवसाराच्यो वस्तू. it becomes unfruitful. The result is it becomes unfruitful. आनी हाचो परिणाम असो जावन आसा तें बी. Everything is sucked. The plant is growing, but it cannot produce the fruit. हाचो परिणाम. And even if it is producing, the fruit cannot grow to ripe. It is destroyed in between. हाचो परिणाम असो जाता हे बरें बी जें झाड आसा बरें झाड तें फळ दिना. Or the fruit does not mature. Or the fruit does not mature. ओ तें फळ वाडना पिकोवन येना. The third category is the pleasures of life. तिसरो पॉयंट जावन आसा Pleasures of life. जिविताचे वंडावण्यो. वंडावण्यो विशय. Pleasures of life. That is worldly ambition. Worldly ambition. Sinful desires. Worldly ambition. संसाराचे ओढण्यो. संवसाराच्यो ओडण्यो. तिसरो पॉयंट. Worldly desires संवसाराच्यो ओडण्यो. or ambition or sinful desires. और जावं प्रो पातकी आवंडे. That means giving the word a low priority. Giving the word a low priority. उतराक आमी उणें महत्व दिता. This is the person who receives the word वो मनीस असो जावन आसा जे उतर स्विकारता. the person hears, तो मनीस उतर the आयकता. person hears, believes, सत मानता. उतर आयकता सत मानता and initially follows the teaching. आनी शिकोवणीचो पाटलाव करता. But they allow their life, their life But they allow their life their life. Allow their life. they allow their life to be dominated by worldly priorities. Okay. मान ताका चड दिता. जर्दी ओके. सो हे तिसरे आमी पळयता संवसाराचो आवंडो. हे मनीस आपल्या No, the thorny people. तो न्ही. तीसरो तिसरो भाग. ओके. फादर से इट अगेन. आपल्या जिवितांत बरें आपल्या जिवितांत संवसारी संगतीक व्हड मान दिता, चड मान दिता. That is money status. पैसे. ते जावन आसा पयशांचो स्टेटस. Comfort. आराम. एक जावन आसा पयशांचो स्टेटस. एक जावन आसा आराम. Entertainment.
मजा. खुशाल संवसारी खुशालकाय Anxiety, खंती हुस्को खंती anxiety about the future. हुस्के खंती फुडाराचे. Let me give an example for you to understand. उदाहरण Low तुमकां priority, दिता. high priority, okay? There was a lady sitting here last. I'm not judging her or condemning her. But I said, I made a loss of 10,000 rupees for you, okay? And if you forgive me, you have to let me go. कालचें ना. उदाहरण आमी पळयता व्हडलो मान आनी ल्हान मान हेजें आमी उदाहरण दिता. काल हांगा एक भयण आमची बसून आसली, इमोशनाचेर ती आमकां सांगून आसली तिच्या लायफाचें. So, because she has to give me she has to pay 10,000 for the repair and not charge me, she has lost 10,000 rupees. Agreed? सो आतां तिणें आमकां फॉरगिवनेसाचेर उदाहरण आसलें, तिणें बोगसोणें दिता म्हूण सांगून काल तुमी आसली न्ही, सो 10,000 फॉरगिव करूंक ती अग्री जाली. Correct? But in her mind, what was the priority? 10,000 was on the top level, or the word of God to forgive was on the top level? सो तें मनान तिच्या काले आसलें तें देवाचें उतर उंच आसा तें आसलें काय तें 10,000 लॉस जाला तें चिंतून आसलें. So most of the time, we give whom the more priority? सो जायते पाटीन आमी कोणाक पयलो व्हडलो मान दितात. So if your priority to the word of God is low, you will definitely end up in a thorny bush. You will come for the retreat, you will listen, you will write, but when the time comes to take a decision, your priorities will be, the worldly thing will be on higher side and other things will be on the lower side. करेक्ट. सो It's जेन्ना okay, it's okay. Yeah, She's still struggling. Don't put pressure on her. सो जे उदाहरण आमी घेतलां, आतां काल आमी जें उदाहरण घेतलां ती म्हणटा देवाच्या उतराक व्हड मान आसलो काय ते 10,000 लॉस जाला तें आसलें. जायते पाटीन आमच्या लायफान आमी हांगा शिरकून आसा, जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितान उतरावून चड व्हड मानान आसा. त्या वेळार हे जे कांट्यांचे बूश म्हणटा झिलकूट, करेक्ट, झील आसा जे कांट्यांचे तें देवाचें उतर आमच्या भितर दांबून उडयता, कित्याक दुसऱ्यो वस्तू व्हड मानान आमच्या उंच पावंड्यार आसतात. So it's not that you don't know the word. आतां हातून अशें ना की तुका उतराची समजूण येना, It's not that you don't hunger for the word. अशें हेजो अर्थ ना की तुका देवाच्या उतराची भूक ना, It is not that you don't pray. अशें ना की तूं मागणें करिना म्हूण. But the question is, पूण सवाल अशें जावन there is आसा, a competition. आतां हांगा कॉम्पिटिशन आसा. In this soil, it is very dangerous because there is a competition. ही माती तिसरी जावन आसा, मस्त डेंजर जावन आसा. Because रिजन see- कित्याक हांगा दुसरे किल्लोन आसात सांगाता. Because see, in the rocky soil, ह्या खडपाच्या मातयेर there is no competition. तांकां कॉम्पिटिशन ना. The sun comes to kill. वो सूर्याचे वत पडटा तें झाड मारून उडोवप. The person is facing a trial that is coming to kill. आतां हे दुसरें आमी पळयता की मनीस हो कश्टांत आसा, जे उतराक लागून ताका कश्ट येता. Correct? So he has to do it or die. आतां हें उतर करचें या मरचें, But पाळचें की मरचें. here there is no death. पूण हांगा आमी पळयता हांगा मरण ना, Here you are growing. हांगा वाडटा तें बी, झाड And this is वाडटा. dangerous because from the outside, it looks like Growing. you are the most excellent person. सो ह्या मातयेर आमी अशें थर्ड माती अशी जावन आसा, तूं वाडटा, तूं मरना. सेकेंड आमी पळयता वत पडून तें मरता. पूण ही तिसरी माती आमी पळयता, हें झाड मरना, झाड बरें पानांनी बरें फूल आसा, फळांय दिसती इल्ली इल्ली पडून दिसून येता, भायल्यान दुसऱ्याक कांयच कळना, तुज्या भितर कालें चलून आसा. पूण ही सगळ्यान डेंजर माती जावन आसा. Are you understanding? समजता? Now you are sitting here and listening to the word, giving all the answers. But the moment the class is over, you are going into a trip called worry mood. आतां तुमी हांगा बसून देवाचें उतर आयकता आनी तुमी आन्सरूय बरें दिता, सगळें बरें आसा. पूण हे क्लास सोंपल्या उपरांत सध्या आसा? तुमी क्लास सोंपल्या जेजूच्या उपरांत भायर गायांनी गेले हांव बरी तुमी बरी जाल्या. जाता. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाला. By the wounds of Jesus I am healed. आतां तुमी जेजूच्या गायांनी आमी गुण जाल्या म्हूण तुमी सत मानता. But what the doctor said,
That is running on your mind throughout the day. But when anybody is saying, Jesus jana na bori zalya, another time what are you thinking? Possible? Yeah. Second thing, God supplies all my needs. दुसरें पळयता देव आमचे सगल्यो गरजो आमकां दिवन आसा. So, the vision or the dreams that you make of money is for worldly entertainment or for the kingdom of God. आतां तुमी पळया देव सगळे Same money. आमचे 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 गरजो देव पावन करून आसा म्हण. आतां जेन्ना आमचे मागणें आमी मागता आमी हे वेल्थ मागता जावं आमचे गरजो मागता ते रिजन कितें आमचें कारण कितें आमी तें मागूंक कित्याक आमकां तें जाय. I don't know if it can be anything. कसलें कारण जावंक पुरो Third आमकां तें. category is I am studying the word of God. तिसरो भाग जावन आसा ही माती हांव देवाचें उतर शिंकता. The enemy knows that last time this person was a slave in this particular sinful habit. आतां दुस्मान तुमचो जाणा फाटले फावटीन तुमी खंयच्या वस्तूचेर तुमी त्या सिट्युएशनान एक गुलाम कशी जावन आसली In sin. पातकान. So he's going to put pressure on that area again and again and again to draw you back into that area of sin. आतां ह्या तुमच्या दुस्मानाक गुतो आसा तुमी खंयच्या भागान तुमी वीक आसा अस्कत आसा ते पातकाच्या भागान खंयच्याय तो आतां पर्यंत तुमी उतर आयकता समजता तो त्याच भागान तुमकां आनीक प्रेशर घालूंक आसा की तुमी परतून त्याच पातकान पडचे म्हण. So the first thing that Jesus said, behold, hearken and behold. आतां पयलें जेजून When he पयलें उतर started जेजून the सांगलां parable. आयकात तुमी समजूनी घेयात आयकात तुमी आयकून घेयात तुमचे कान उक्ते Pay करून attention to what I'm saying. तुमचें ध्यान मन दिवन तुमी आयकात हांव काले सांगता. Now in this soil, आतां ह्या मातयेर there's a competition. हांगा कॉम्पिटिशन ना. You are paying attention to the word. तूं ध्यान दिवन आयकता देवाचें And उतर the thorns and weeds are also trying to get your attention. आनी हे कांटे आनी नेर कांटे आनी नेर तुजें ध्यान आपल्याचेर घेवंक तुमकां आकर्शीत करता. And that's why the person gets distracted. आनी त्या कारणाक लागून हो मनीस ताचें ध्यान चेंज जाता. And then when the person is distracted, that distraction takes him on a journey where the plant is getting choked. आनी आतां जेन्ना आमकां हे डिस्ट्रॅक्शनाचे जे आमकां ताळणी घेवन येता हे कांट्यांचें झाड वो नेर आमकां ताळणी घेवन येता आनी ह्या वेळार जेन्ना आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता त्या वेळार आमी समजूंक जाय हे जे बरें बीक इल्लोन आयला हे कांटे नेर ते बरें बीक चोक करता या दामून उडयता. What did you write at the last? Is it interesting? Now you are understanding where you are going wrong? आतां समजून येता आमी खंय चुकीची जाता म्हूण आमच्या लायफान. Because sometimes people ask me, how long should I pray? Okay, you prayed for 2 hours. केन्ना म्हाका कोणी येवन विचारता कितलीं वरां म्हूण मागणें करचें. Very good, the plant is growing. आनी कोणी म्हणटा 2 वरां 2-3 वरां आतां म्हणटा व्हेरी गुड फास्ट झाड वाडटा. Can you tell me how much are you sitting and getting worried? आतां तुमी सांगात तुमी कितलो वेळ बसून तुमी खंती उस्के घेवन तुमी बसता कितलीं वरां. Now Christmas is coming. आतां क्रिसमस येता. How much are you worried? What dress should I wear? आतां तुमी चिंतून आसा खंयचो ड्रेस हांवें घालचो न्हेसचें. Many things. What should I cook for food? आनी कितें रांदचें जेवण. You know what Jesus is saying? तुमी जाणा जेजू काले सांगता People who have got thoughts of what should I eat, what should I drink, and what should I do this, they are pagans. जेजून काले सांगला तुमी समजून तुमकां खबर आसा गॉस्पलान Okay, बरयल्लें I'll आसा show you. जी उस्के काडटात कितें खावचें कितें पियोचें कितें न्हेसचें ही जावन आसा पेगन्स अनभावार्थी. अनबावरती मला अनबिलिव्हर पण त्या पेगन म्हणताना इल्ले जोर लागता. पळया स्क्रिप्चरान पळोवया. A 6:31 Matthew 6:31. Therefore do not be anxious, Do not take. therefore take no thought, saying, in other words, if you have got thoughts or worry, don't open your mouth and say, because when you say, those thoughts will get activated
and those things will come to pass. सो आतां आमी हांगा पळयलां देरफॉर टेक नो थॉट तुमी चिंतप करी नाका कितें खावचें Therefore, take no thought. तुमी चिंतप घेनाकात. Okay, why is he saying therefore? Okay, we'll go. If you you read the sixth chapter, it's talking about how God takes care of everything. सो सोवा चॅप्टर आमी पळयता मॅथ्यू कशें देव आमकां सगळ्या वस्तूंची देव काळजी घेता देव केअर घेता समजता. सो आमकां चॅप्टर ताचे विशीं सांगता. So if 30, if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O you of little faith? If you understand that God loves you, He takes care of you, please don't think about your tomorrow. God has got beautiful plans for your tomorrow. सो जेन्ना आमकां समजणी येता देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण ह्या मोगा विशीं जेन्ना आमकां समजणी येता आमकां कांय चिंतप आसूंक जायना कितें आमी करचें फाल्यां कशें जातलें कितें जातलें कित्याक हांगा ह्या स्क्रिप्चरान ह्या चॅप्टरान बरयलां देव कशें बरी आमची काळजी घेवन आसा. So have a relationship with God, with His word. तुमचो संबंद जावन दी देवा सवे उतराव देशी. Then He says, take no thought. तुमी चिंतप घेनाका हुस्के करिनाका. Do not think about your anxiety issues. तुमी चिंती नाका तुमच्या हुस्क्या विशीं खंती विशीं. And most of the anxiety issues are what? आनी चडशे आमचे खंती हुस्के कित्या विशीं आसता टॉपिकाली आसता आमचो. What shall we eat? कितें आमी खावचें What shall we drink? कितें आमी पिवचें What shall we be clothed? कितें आमी न्हेसचें. For after all these things, नेक्स्ट can you give me, instead of the Gentiles, another translation? It is called pagans. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you have need of all these things. Thirty-two. 32. In verse 32, okay, you believe me, I read in one translation a pagan. ESV? Okay, now tell me, every Sunday how many pagans come to church? Hello? Every Sunday how many pagans come to church? दर एक आयतारा कितले पेगन्स म्हणटा ते I am not saying according to Jesus' translation. here 32. It is in Good News Bible, okay. These are the things the pagans are always concerned about. Are you a pagan or are you a believer? So when you go for Sunday Mass, do you go as a believer or do you go as a pagan? सो हांगा ह्या स्क्रिप्चरान आमी पळयता आमी भावार्थी कशी आमी जेन्ना दर एक सुमाराक आमी जेन्ना मिसाक वेता आमी भावार्थी अशी वेता काय आमी एक पेगन्स कशी जावन वेता की हुस्के घेवन खंती घेवन. I remember when I was in Bombay, म्हाका उगडासाक येता जेन्ना हांव बॉम्बे आसलो I come from IC Church, Mary Immaculate Church, हांव जायते इगर्जे पळोवन आसलो. and just outside the church Ani- there's a cold storage shop. सो ते इगर्जे भायर एक कोल्ड स्टोरेज शॉप आसलें. Before the hymn can get over, ते हिम सोमच्या आदींच where do you think all are running? So, in the mass, what is the lady thinking? Ska lenanche, kombi. Oh. Possible? Surely, Father knows correctly. Praise God. प्रेज गॉड. So, for anxiety, it can be any small thing.
हुस्के and you can be anxious. हुस्के खंती आमकां ल्हान ल्हान वस्तूचेर आसूंक जाता आनी आमी सारके पुरा टेन्शनान या हुस्क्यान पडूंक जाता ल्हान ल्हान वस्तूंचेर. Okay, what was the last line you wrote? Please tell me. No, notes, sister, last note. And what is the solution for this? The solution is that you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things that you're getting worried about shall be given to you as a gift from God. Praise He is your Father, He loves you, you are His child, He will make all the provision on condition one. You seek God's kingdom, you seek to do God's way, then from the kingdom of God will flow all the resources that you need. But what are we doing? We are seeking the resources, and regarding seeking the kingdom and His righteousness, we tell, Father, you do all that, but when there's a need, I'll come to you. You lay your hands and pray, because you have been seeking the kingdom. With your prayers, all that will get downloaded in my life. सो आतां आमी हांगा पळयता ह्या स्क्रिप्चरान तुमी जेवणाचे न्हेसचे खावचे कितें पिवचे कितें हाचो हुस्को तुमी काडचो न्हय. कित्याक आमकां 33 वर्स म्हणटा हें तुमकां पयलें कार्य देवान आमकां दिलां. तुमी सर्गीचें राज पयलें सोदूंक जाय, ताचें नितीवनपण पयलें आमी सोदूंक जाय, आनी त्या उपरांत सगळें आमकां इट वील बी एडीड. तुमकां तें देव दिता, एड जाता, पूण आमचें ध्यान मन आसूंक जाय ताचें नितीवनपण, सर्गीचें राज सोदूंक, ताचें नितीवनपण सोदूंक, आनी त्या उपरांत उरलेलें आमकां कितें गरज आसा तें सगळें देव आमचो प्रोवायडर आसा. पूण एवरी टायम आमी उलटें करून आसा. पयलीं आमकां संवसारी वस्तू जाय, पयलीं आमी हुस्क्यान पडून आसा, खंती आसा, कशें जातलें, कितें खावचें. उदाहरण आमी त्या इगर्जेचें पळयलें, भायर कोल्ड स्टोरेज कशें लोक. गोंय आसा? नाव वी हॅव Plenty of cold storages. Cold storages, prepared things and all those things. So आता cooked food also we get. Cooked food outside. So this kind of things. आमचे बसून आमी जायते हुस्के खंती काडून आसा जायत्या वस्तूंच्या विशीं. पूण हांगा देव सांगता तूं भावार्थी आनी तुजो देव आमचो बापूय. सो तो जाणा आमकां कितें दिवचें, कितें आमकां दिवचें, केन्ना आमकां दिवचें. पूण आमकां पयलो कमांड आसा, पयलें आमकां कंडिशन आसा. आमी पयलें सर्गीचें राज सोदूंक आसा, ताचें नितीवनपण आनी तेज्या वेजान आमी चलूंक आसा, आनी उरलेलें सगळें आमकां इट वील बी एडीड, आमकां मेळटा. Praise God. प्रेज गॉड. So write down, बरेयात. the good seed sprouts, बरें बी किल्लता, but the competing distractions choke it. बरें बी किल्लता पूण Competing distractions. There is a competition between a good seed, thoughts, and the thorns and weed seed, weed plants which are already growing. So both the thoughts are on opposite direction, and they want you, the weeds and the thorns want you to be attracted to them so that they are able to choke the good plant. What is the distraction, Konkani? Distraction. Adkali is a obstruction. Obstructed. Distraction. ध्यान तुझे ध्यान काढता. म्हणल्यार वन वर्ड न्हय. ध्यान तुझे विसे भटकता, ध्यान काडटा. यू गेट डिस्ट्रॅक्टेड. Okay. ओके, तुमी बरयात. हे बरें बी जेन्ना किल्लता, हे आयल एक्सप्लेन, तुमकां उदाहरण दिता, तुमचे वर्ड्सान तुमी बरयात. जेन्ना बरें बी किल्लता, हे जे दुसरे जे आमकां डिस्ट्रॅक्शन्स येता, हुस्के येता, जावं कसले आमकां काळजांत आमच्या आवंडे जे संवसारी प्रमाणे हुस्के जे येता ते आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता, आमचें ध्यान काडटा बरे बिये वयल्यान. ध्यान चुकयता बरे बियेंतल्यान. Correct. ओके, ध्यान चुकयता. बरे बिये वयल्यान ध्यान आमचें चुकयता, डिस्ट्रॅक्ट करता. They fail to produce the expected fruits. They fail to produce the expected fruit.
आनी ती फेल जाता वा चुकता बरें फळ प्रोड्यूस हाडूंक. बरें फळ हाडूंक ती फेल जातात. जेन्ना ध्यान आमचें चेंज जाता ओ डिस्ट्रॅक्ट जाता तेन्ना तें बरें फळ जें बरें बियेक बरें फळ येवंक जाय तें फळ येवंक पावना, उत्पन्न जायना. There is no spiritual maturity. कित्याक ओत्मीक समजुणी, ओत्मीक वाड. वाड, ना. ओत्मीक वाड ना त्या कारणाक लागून हें फळ जावंक पावना. No spiritual maturity, love, ओत्मीक वाड ना, मोग ना, good works, बरी करणी ना, no positive influence to the world, no positive influence on the world. Now, you and I are friends. You are a person who is in the Word of God. I am a person of the world. We are both in the same room. We are both studying. You are very sincere in your prayers, and I am very sincere in the worldly desires. So I am attracting you and telling you of the fun that I had, and this I had, and that I had, and then I'm showing you different applications and all this, and you are saying, please, I don't want to hear it. But slowly, you are drifting away. After some days, what is happening? You and I are sitting together and watching it. Not possible. Yeah, possible. So what have I done? You started well. You started well. But the moment you gave attention to what I was doing, you got distracted. So distraction comes to choke, so that now even though you are praying, even though your family is praying, everybody is praying, but you are no longer becoming matured, you are spiritually frozen, you are not going up, but in fact you are going down, and the choking is going on. So, looking at you, everybody will say he's a good boy, he's very nice, he goes to college, this, that. But deep down, there are no fruits, because the weeds and the thorns have taken over your life, and they are obstructing you from bearing good fruit. ओके, समजुया आता हें उदाहरण आमी जें घेता, उदाहरण पापान दिला वो भाव आनी आपूण फ्रेंड्स आसा म्हणटा, एकलो उतरान आसा, एकलो उतरान ना. पूण आतां उतरान आहा तो दीस रात मागणें करून आसा, उतर वाचून आसा, प्रे करून आसा. हें आतां तिसरे मातयेचें आमी उदाहरण घेता. ओके, सो आतां जो उतरान ना तो फ्रेंड ताका एवरीडे सांगता, काले सांगता, तूं यो म्हाज्या सांगाता, मोबायल दिता, एप्लिकेशन्स दिता, कालें पळोवंक दिता, कितें पार्टी करूंक या, भायर या, सांगून आसा. पूण आतां कितें जाता, स्लो तो आयकून तो स्लो ड्रिफ्ट जाता, मूव जाता, आनी ताचें आयकून ताच्या सांगाता तोय इनवॉल्व जाता. आनी पूण मागण्यांत आसलो, पयलीं मागण्यांत आसलो, पूण आतां जेन्ना ताका डिस्ट्रॅक्शन्स आयले, तशेंच आमी म्हणटा जेन्ना बरें बी किल्लं जाता, सायडींतल्यान दुसरे कांट्यांचें आनी नेर सगळें किल्लोवंक लागता, आनी बरें बी चोक दापून या चेपून या ते बरें बियेचो नाश करता. आतां हें बी कसलें असलें, बरें बी किल्लो नासलें, मागण्यांत असलें. आतां हें नेर जे आयले, कांटे जे ताचे फ्रेंड कसो जावन आयलो, आनी ताका इल्लें वड दिता, तो स्लो खाली जालो, ताचो ड्रिफ्ट जालो, फोकस शिफ्ट जालो, आनी आतां तो आपुणूय तेंच करूंक दोगूय सांगातान तें वायट करून आसा. आतां भायल्यान पळोवंक तो मागण्यांत आसा, सगळें आसा, पूण भितर कालें आसा, मायंड चेंज जाला, वायट कामान पडला, आनी भायल्यान पळोवपाक तो मागण्यांत आसा म्हूण सगळ्यांक दिसती पडून येता, पूण भितरल्यान ताचें कांयच फळ ना. हें जावन आसा हें तिसरे भाशेचें माती जें आमी उदाहरण समजून घेता. A wrong fellowship, वायट संगत will get him drift away and distract him. And when he had come with a single heart, but now his heart is divided between the good soil and the thorns and the weeds. So there is a competition who is going to take over the heart, because the Bible says out of the heart flows issues of life. प्रेज गॉड. सो आतां पळय, पयले सुवातेर आमी आतां पळोवया, फर्स्ट तेजें काळीज कशें आसलें,
एक काळजान आसलो एका मनान आसलो तो पूण आतां जेन्ना हें डिस्ट्रॅक्शन जालें तेजें मन फिराव जालें मन तेजें चेंज जालें आतां तेज्या मनान तेजें काळीज डिवायड जालें अर्दें एक बरें बी आसलें पयलें आनी आतां बरें बी आसतनाच ताचें मन डिवायड जावन दुसऱ्या भागान ताचें कांटे या नेर हे जे वायट बी आसा ताच्या सांगात ताची फेलोशीप या संगती जावन आतां तेजें मन डिवायड जालें आनी आतां ही संगती वाडोवन वाडोवन तें बरें जें बी किल्ललां तें बी चोक करता या दांबून वो चेपता. So this third soil is very, very dangerous. You will not even know that you are going on a journey of self-destruction. सो हे सुरवातेक जेन्ना आमकां समजून पर्यंत येवचें ना ही जी यात्रा आमची आतां जी सुरू जाल्या बऱ्यांत बरें बी किल्लोन आयलां खरें पूण जेन्ना हे दुसऱ्यो वस्तू आमकां दामूंक लागता डिस्ट्रॅक्शन करता आमकां कळचें ना कशें स्लो 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 आमचें जिवीत नाश जावंक पावता. The heart is very good, the soil is very fertile. आतां हांगा आमी काळीज बरें पळयलां कित्याक बी किल्लोन आयलां काळीज बरें आसा The seeds are good, everything is good, बी बरें आसा सगळें बरें आसा but the thorns and weeds are growing together, distracting the person, dividing the heart, competing with the good heart, fighting all the time inside, not outside, inside. And the person gets choked because of the constant pressure from inside, and the soil is not able to produce the fruit. सुरवातेक आमी पळयता हे बी बरे मातयेर पडले म्हणून ते किल्लोन येता खरें पूण जेन्ना दुसऱ्यो वस्तू आमकां डिस्ट्रॅक्ट करूंक लागता आनी आतां जे एक काळजान एक मनान आमी आसलीं उतरां सवें आतां हें मन आमचें डिवायड जाता आनी जायते अशें आमकां भायल्यान दिसती पडून येना मेन पॉयंट आसा आमकां आवटसायड यू डोंट आमकां दिसती पडून येना आमचे दुसऱ्यांक दिसना आमचे भितर कशें आसा पूण भितर आमकां इतलो प्रेशर जाता आमच्या भितरूच आमी दामून चेपून तें उतर किल्लोंकूच पावना आनी कांय फळूय त्या बियेक येवंक पावना आयलेय जाल्यार तें मॅच्युअर्ड जायना. The person has got great thirst for the word of God. ह्या मनशाक तिसरे भशेच्या मनशाक जायती ताण आसा ह्या उतरा विशीं. He is trying to hold on to the spiritual truths. तो खूब प्रयत्न करून आसा त्या सत्ताक घट्ट धरून रावूंक. But at the same time, there's a competition going on inside. पूण आतां त्याच परी त्या वेळार भितरूय कॉम्पिटिशन चालू आसा. Three things: तीन वस्तू worries, हुस्के खंती riches of this world, संवसाराचे गिरेस्तकाय and the sinful desires. आनी पातकाचे वंडवणे आमकां They भितरले are competing inside, हे तीन वस्तू आमच्या भितर झूज करून आसा putting pressure, आमचे दबाव घालून आसा. trying to get hold of that person's heart, ह्यो तीन वस्तू आमकां दबाव घालून आसा ह्या मनशाचे काळीज जिखून घेवंक वायटान. then those seeds which were growing in this person are getting choked. आनी आतां जे बरें बी जे किल्लोन वाडून सुरू जाल्लें तें ह्यो वस्तू ज्यो तीन वस्तू वायट वस्तू आसा त्यो चेंपूंक The लागता. beginning of the journey was very good, सुरवातेक ही आमची जर्नी यात्रा बरी जाता but as that person gave room for the other weeds and the thorns to grow, slowly but surely the good journey began to die slowly, and this journey began and it choked that person became unfruitful and got destroyed. आतां आमी पळयता सुरवातेक यात्रा बरी सुरू जाली सोबीत सुरू जाली सगळें बरें आसा पूण स्लोली आमी पळयता दुसऱ्यो वस्तू आमकां आकर्शीत करूंक लागता संवसाराचे हुस्के खंती आमकां आकर्शीत करूंक लागता जेन्ना आमी द थर्ड वन इज संवसाराची गिरेस्तकायेन आमी गिरेस्तकायेच्या फाटल्यान पडटा संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान आमी पडटा आनी नाजाल्यार तिसरें जावन आसा पातकी आवंडे कसलेय दुसरे आवंडे ह्या परिस्थितीन जेन्ना आमी पडूंक लागता जी यात्रा आमची बरी सुरू जाल्ली स्लो आमी पळयता ही यात्रा आमची अनफ्रुटफूल फळ दिना तसली आमची ही यात्रा भायल्यान बरें दिसता पूण भितरल्यान आमी सारकी दांबोवन चेपोवन पडल्या कित्याक हे तीन भशेचे खंती उचके आमचेर पडून आयल्या. So right now the thorny soil, बरयात कांट्यांची जमीन. didn't bring a book, Baba? There's a book out there. Yeah. You got a pen? Anybody got extra pen? She has it. Yeah, pen is there, yeah. Because I want to tell you what you're going to write
and what you're going to learn and apply is going to be for your lifetime future. तुम्ही बरोवन काडतात, तुम्ही तुमच्या जिवितांत ते एप्लाय करून घेता, हे तुमचे लायफ टायमाक फुडाराक तुमच्या हे तुमकां फायद्याक. You can look at the own example. Look into your own example. तुमचेच उदाहरणान तुम्ही पळयात, You look into your own family. तुमच्या फॅमिलीन तुम्ही पळयात, And now you'll say, oh my God, this is all given before it can happen. आणि हे सगळे जावच्या पयलेच आमकां बरोवन दिल्लें आसा. Christian life is not a luck game. क्रिस्ती जिवीत इज नॉट अ Luck game. लक गेम. It's not a housey game. Hey, Christi 4 and jivit. 4, 44. asa. It's not that game. क्रिस्ती जिवीत आमचे एक लक गेम या हाऊजी गेम कशें न्हय. It is like you're playing sports. हे आमचे क्रिस्ती जिवीत जावन आसा एक आमी स्पोर्ट्स खेळ्ळ्या परी. You practice and practice and practice and practice till you master it. आमकां जे आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार आमकां एक स्पोर्ट्स खेळ्ळ्या बरी, जे आमी प्रॅक्टीस करून स्पोर्ट्सान आमी पळयता प्रॅक्टीस केल्या शिवाय आमकां खेळूंक जायना. खेळ येवच्या पयलीं प्रॅक्टीस करून. Every day before you leave home, the practice begins by taking the word and building yourself up. सो हें उतर घेवन आमी प्रॅक्टीस करून आमचें जिवीत आमकांच प्रॅक्टीस करून आमी बिल्डअप करता, तयार करून हाडटा. And where do you get to practice? आनी आमकां खंय प्रॅक्टीस करूंक मेळटा हें? Not when you're alone in the room. And That you're getting. But real practice comes when you meet one another. सो आमची प्रॅक्टीस आमची टेस्ट जावं प्रॅक्टीस आमची कशी जावन आसा, आमी एकटीच घरान बसून आसता त्या दळा न्हय, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक मेळटा चार चौगा मदें आमी जेन्ना एकठांय आसता तेन्ना आमची प्रॅक्टीस. So whether you win or lose, when God wants to do something, He will always use relationship to take you to His position. सो जेन्ना देव आमकां विचून काडून आमकां यूज करूंक तयार आसा, आमकां सदांच तो उचल्या पावंड्यार तो आमकां घेवंक तयार. So कोणाक He will use somebody to take you there. आनी कोणाकी यूज करतलो तुज्या लायफान, ही वील ब्रिंग समबडी इन युअर लायफ. कोणी तुमच्या लायफान तो असो लेट्स एक प्रेशरान घेवन कोणी तुमकां लायफान तुमच्या येतलो, तो प्रेशरूच तुमकां देव उंचल्या पावंड्यार When the पावयता. devil also wants to destroy you, he will also use relationship. आता जेन्ना सैतानूय आमच्या जिवितान कार्य करूंक रेडी आसता तेन्ना तो आमचे संबंदूच आमच्या जिवितान आमकां यूज करता. So in every relationship, the question is, are you going to allow thorns and weeds to have the top priority? Then you cannot blame somebody. It was your decision because you gave thorns and weeds more priority than the word of God. The end result is self-destruction. सो जेन्ना आमी पळयता सैतान जे भशेन दुसऱ्या मनशाक जावं आमचे संबंद यूज करून आसा आमकां सकयल घालूंक, त्याच परी आमच्या लायफान जेन्ना प्रेशर येता त्या प्रेशरान आमी कशें डील करता, तसो देव आमकां त्या प्रेशरांतल्यान नेक्स्ट लेवलाचेर आमकां घेवन वयता. सो इट Whom are डिपेंड. you giving the more priority? आतां आमी पयलो प्रायोरिटी पयलो जागो आमी कोणाक दिता? देवाच्या उतराक दिता, ओ तो प्रेशर येता तेन्ना आमी इमोशन्साक आमच्या दिता, ओ कोणाक आमच्या लायफान आमी परिस्थिती येता तेन्ना पयलो जागो आमी कोणाक दिता? You know before it can manifest, the result is always the same. आतां आमी जाणा ते घडून येवच्या आदींच ताचो परिणाम कसो आसा तो आमी पयलींच जाणा. Okay, I'll give a quick, I won't go in detail. The prodigal son, when he went and stayed with the pigs and started eating the food of the pigs, did he ever imagine he would reach that position in his life? आतां आमी वेचीक पुताची खबर आमी जेन्ना पळयता ताची स्टोरी, ताणें तो वचून ते दुकरांच्या जाग्यान वचून तांकां तांचे सांबाळ करून तांचे भूक लागला तेन्ना तांचें जेवण खातलो म्हूण केदाळा ताणें चिंतप केल्लें पयलें हांव थंय पावतलो म्हूण त्या सुवातीचेर. An alcoholic whom you see fallen on the road, did he ever think that the start of the first peg would one day take him where he would be on the road? आतां उदाहरण घेवया, जो सोरो पिवन रस्त्यार पडटा त्या मनशान केदाळ्या चिंतप केल्लें, सुरवातेक तो इल्लें पिला तेन्ना ताणें केन्ना चिंतलेलें हांव रोड सायड पडटलो म्हूण? Everybody is given the freedom to choose. सगल्यांक आमकां एक फ्रीडम दिला, एक सुटका दिला विचून काडूंक. But nobody is given the freedom to choose the consequences of the decision that you take.
सो आमकां फ्रिडम दिला आमकां विचून काडूंक, पूण विचून काडल्या उपरांत ताचो परिणाम काले येता तो आमकां विचून काडूंक आमकां फ्रिडम ना. Based on that decision, the consequences will come. आतां आमचे डिसिजन, आमचे निर्णय जे आमी कितें काणी घेता ताच्या उद्देशी आमकां ताजो परिणाम आसा. That is why it is so important that when you take decision, don't go on your emotion, go on the word of God. सो आमकां हें व्हेरी गरजेचें जावन आसा केदाळा आमी डिसिजन घेता आमच्या भावना उद्देशी आमी डिसिजन घेवचें न्हय, बट आमी डिसिजन घेवचें देवाच्या उतरा प्रमाणे. But your emotions will say this is very, very difficult. पूण आमची भावना आमकां सांगतली हें सारकें कठीण आसा म्हूण. But when the result comes, that time you will say, oh my God, if only I had heard the decision on the word, I wouldn't have gone through all this journey. पूण जेन्ना आमकां उतरांतल्यान जो परिणाम आमकां मेळटा हाची समजणी तर आमकां आसत जाल्यार आमी चिंतूंक पुरो हांवें उतरा प्रमाणे डिसिजन घेतलेलें जाल्यार कितलें बरें जावचें आसलें. So please write down. बरयात. The thorny soil represents a person कांट्यांचे थॉनी सॉयल सुवात कांट्यांचे माती सॉयल कांट्यांची माती आमकां अशें समजणी दिता रिप्रेझेंट्स काले वर्ड आसा कोंकणी रिप्रेझेंट्स दाखयता सिंपल. a person whose heart is divided. कांट्यांची माती आमकां अशें दाखयता की एका मनशाचें काळीज डिवायड जाला. What do you think about that small girl sitting there? How old are you? 13, no? Praise God. God bless you for coming. We got married, we became parents. Until now we did not know. And after today when you are knowing, you are saying, oh my God, if only I had to know how much of misery would have been avoided. आता आमी पळोवया ल्हान Is it right or wrong? रायट. No, nobody wants to talk. Huh? आतां आमी पळोवया ल्हान भुरगें आसा आतां ताका ही शिकवण मेळटा. आतां आमी चिंतून पळोवया आमकां ही शिकवण इतल्या पयलीं तर आमी ल्हान आसतना जावं आमी काजार जावच्या पयलें मेळ्ळें ल्हान आसतना मेळ्ळी जाल्यार आयज आमी कितलें एवॉयड म्हळ्यार नाकारूंक अवॉयड पयस करूंक कितलेशेच आमच्या लायफान जे आमी डिसिजनां घेतलेलीं रॉंग डिसिजन्स आमी घेतला कितलेशेच आमी पयस करूंक जाता आसलेले. इफ That wrong decision, the fruit is still coming and you're saying, Lord, when will it stop? आनी त्या वेळार आमी जायतीं वर्सां पयलीं जे आमी रॉंग डिसिजन घेतलेलें ताचे फ्रूट आयज पर्यंत आमच्या लायफांत आमकां दिसून येता आनी आमी चिंता हें केदाळां बंद जाता. You get into the good soil, make the word of God your top priority, everything will start falling in place. आमी बरे मातयेन आमी शिफ्ट जावया आनी जावन दी हें बी देवाचें उतर बरे मातयेन पडून बरें बी बरें फ्रूट ताका किल्लोन येवं. Please remember to pass the test in relationships. सदांच तुमी उडासतरात आमच्या संबंध जे आमच्या सरभोवती संबंध आसा तातूंत आमची जी परीक्षा येता तातूंत आमी पास जावचे म्हूण आमी One of the सदांच चिंतून. classic example is Joseph in the Old Testament. आतां आमी व्हडलें उदाहरण आमी पळयता टेस्ट परीक्षा पास जावचे हें उदाहरण जावन आसा. आमी जेनेसीस बुकार जे जोसेफाचें आमी उदाहरण पळयता हें आमकां इट्स अ व्हेरी गुड एग्जाम्पल बरें आमकां उदाहरण There were all शिकूंक. thorns and thistles growing everywhere. ताच्या लायफान जायते कांटे जायते नेर ताच्या लायफान सांगाता किल्लोन येताले. And it was not in him. They were growing all around him. In the house, in the Potiphar's house, the Potiphar's wife, in the prison. Everywhere there were thorns and thistles all around. But he would not allow the thorns and weeds to grow in his heart. सो ताच्या लायफान आमी पळयता ताच्या सरभोवती ल्हान तावन तो खंय पावलो ताच्या गांवांतान इजिप्त पावलो पोटिफराच्या घरान पावलो फूल टायम ताच्या जर्नीन आमी पळयला ताच्या सरभोवती सगळे कांटे नेर सगळे असले पूण ताणें अधिकार दिवंक ना ते कांटे ताच्या लायफान भितर किल्लोन येवंक. And what was the end result? आनी निमाणो परिणाम काले जालो ताच्या The लायफाचो. result was so supernatural, he became the governor of Egypt. इतलो अलौकिक परिणाम जावन आयलो की तो इजिप्ताचो गव्हर्नर जालो लास्ट. When you become a doer of the word, no matter what's happening, but you make word of God your top priority, in no time you will see the harvest coming
And you will be amazed and saying, hey, this is beyond my capacity, this is beyond my ability, this is beyond my wisdom, how God planned it all and brought me to this destination. आता आमी उदाहरण घेऊया या जोसेफाचें उदाहरण. आता आमच्या लायफान जेन्ना आमी हे उतर पयलें स्विकारून आनी दुसऱ्या वायट वस्तूंक जावं कांट्यांक आमच्या भितर रीग दिना जाल्यार आमचें लायफ कशें चेंज जावंक आसा आनी एक वेळ असो येतलो आमी इतली वी वूड बी ग्रेटफूल आनी खुशाल संतोष आमकां आसतलो आमचें लायफ पळोवंक कशें आसलें पयलीं आनी आतां आमचें उतरांत आमी रावून बरी माती ती जावन कशें फळां येवन आमी आमकां वी वूड बी ग्रेटफूल टू सी हाव द चेंजीस कशें बदलावट आमच्या लायफान येवंक Many पुरो. a times we get destroyed because of not passing the test in relationships. जायते फावटी आमी आमचो नाश जावन करून घेता आमी जेन्ना आमी चुकता ओ फेल जाता ते परिक्षेन पास जावंक संबंदाचे. Let me give you an example. तुमकां उदाहरण दिता. A young man asked God, एक God said, what do you want? एक तरणाट्या मनशान देवाक विचारलें तुका कालें जाय. He did not ask for riches. ताणें रिचीज विचारूं ना, He did not ask for kingship. ताणें राजवटकी विचारूं ना, He asked for wisdom. ताणें फक्त जाणवाय विचारली. Do you know who that man is? सोलोमन. He asked for wisdom. Was God pleased with him? सो देवाक तो मानवलेलो जालो. He asked wisdom because he wanted to use wisdom of God to live according to God's word. ताणें जाणवाय विचारून काडली देवाक. ती जाणवाय घेवन ताचे जो ताका पोजिशन मेळ्ळो किंग तो जाल्लो ताच्या वावरान देवाच्या उतराचेर चलूंक ताणें जाणवाय मागली. God was so pleased that he gave him wisdom among all the people of the earth. He gave him extreme wisdom. आनी देवाक ते इतलें मानवलेलें जालें देवान ताका सगळ्यान उचली जाणवाय ताका फावो केली. God also gave him a lot of riches. आनी देवान त्या उपरांत ताका जायते गिरेस्तकायी दिली. So he became a powerful man. आनी तो पुरो शक्तिवंत मनीस जालो त्या वेळार. After that, what happened? मागीर कितें जालें? The same man started good with a good soil, fantastic. The plant is growing, wisdom, riches, kingship, everything. Then what happened? त्या उपरांत कितें जालें? पयलें ताची सुरवात बरें जालें. ताणें जाणवाय पर्यंत देवा कडेन कांय रिचीज मागूं ना, जाणवाय मागली. देव इतलो तो मानवलेले जालें, देवान ताका रिचीज दिले, गिरेस्तकाय दिली, सगळें दिलें. पूण त्या उपरांत मागीर कालें जालें. He got distracted. तो डिस्ट्रॅक्ट जालो, ताचें मन शिफ्ट जालें, चेंज जालें. He got married to pagan girls. ताचे काजारी पेगन No, other than the Jews, outside the Jews. अनबावर त्या सवय जालें. He had 700 wives. ताका 700 वायफ्स जाली. बायला वायफ And 300 concubines. आनी 300 सुमार. And because they were from different faith, they drew Solomon to their God. आनी कित्याक ती दुसऱ्या अनबावर ती आसली त्या कारणाक लागून तांणी तेच्या बायलांनी ताका तांच्या वाटेन ओडलें. And Solomon ended up doing all things that God hated. आनी तो राजा सोलोमन सगळे असले कार्य करूंक लागलो जे देवाक नाका ते कार्य करूंक You know लागलो. what David did? He brought all the kings together and made into one nation. आतां मागीर त्या उपरांत डेविडान कालें केल्लें पयलें सगळे नेशन्स एकठांय करून एकाच The वातीचेर 12 घेवन tribes, आयलो. no? The 12 tribes, all of them came and became one nation. एक नेशन जालो, एक राष्ट्र जालें, सगळे एकठांय करून दाविदान किंग And दाविदान because सगळे of the एकठांय हाडले. thorns and weeds growing in Solomon's life, he fractured every relationship and he divided the kingdom. आनी कित्याक सोलोमनाचे काळीज जाता डिवायड जाला म्हूण ताणें जे एकठांय आसलें ते सगळे ताणें दोशी करून उडयले, सेपरेट करून उडयले. He started good, ताणें पयली सुरवात बरें केलें. ended up destroying the kingdom of God. आनी मागीर ताणें राजाचे देवाचे राज्याचे पुरा नाश केले. नाश केले. I don't remember that, praise God. But I remember how by his going after other gods, he brought curses after curses after curses. What David started, his son destroyed.
जे ताच्या दाऊद रासान जे सुरवात केल्ले सगळी राष्ट्रां एकठांय करून एक राज्य बांदून हाडलेलें ताच्या पुतान तें सगळें सुरवात बरें केलें आनी मागीर आमी ताचो एंड पळयला सगळें नाश केला. Praise God. प्रेज गॉड. So, what was the line you wrote? Only up till there? Okay, then right. They try to hold on to spiritual messages. They try to hold on to spiritual message. ती आत्मीक संदेश आसा ताका घट धरून ती ट्राय करता, घट धरूंक ती सोदता. But at the same time, they are obsessed with worries. एका वेळाक वो मनीस आत्मीक संदेश घट धरूंक सोदता त्याच वेळार एट द सेम टायम They are obsessed. Means they are full of worries. एक अर्दान उतार घट्ट धरूंक सोदता आत्मीक संदेश आनी दुसऱ्या अर्दान ती संवसाराच्या खंतीनूय पडून आसा. They are attracted to the temporary values of the world. They are attracted to the temporary values of the world. जे थोड्या वेळाचे जे संवसाराचे व्हॅल्यूज संवसाराचे वस्तू मोल थोड्याशाच वेळाक संवसाराच्या मोलाक ती आकर्षित जाता. Because they are focused on worldly values higher than God's word. ही थोड्याशाच वेळाक संवसाराच्या वस्तूंक आकर्षित जाता आनी संवसाराच्या वस्तूक उंचलो जागो दिता आनी देवाच्या उतराक They are उणो. attracted to sinful desires. ती पातकी वंडवणेक आकर्षित जाता And all this leads their life. आनी हे सगळे तांचे जिवीत तांकां हे सगळे तांचे And all जिवीत this चलूंक लागता. leads their life हे सगळ्यो वस्तू तांचे जिवीत चलयता to spiritual which is unproductive. To spiritual that is unproductive. हे तांचे जिवीत चलयता आत्मीक वाठारान जे ताची अनप्रोडक्टीव फळ नातले आत्मीक फळ नातले तशें तांच्या लायफान ते करून हाडटा. There is a conflict within them. There is a conflict within them choking the good seed. तांच्या मध्ये झूज सुरू आसता जे झूज देवाच्या उतराक दांबून दवरता. दबाव करून दवरता. Thorns and weeds are aggressive. Thorns and weeds are aggressive native plants. Thorns and weeds are aggressive. कांट्याचे झाड Native आणि plants. नेर एग्रेसिव्ह रागिष्ट कांटे रागिष्ट यू ऑल से रागिष्ट नो कांट्यांचे झाड आणि Aggressive is extremely strong. Extremely strong on the negative side. मारेकार इज ओके वर्ड. Yeah, they are dangerous. That's why when you come from abroad and you bring seeds and you're caught, you are in big trouble. When you're going and they find seeds in your bag, you are in big trouble. And when you are in Australia, even say going from Melbourne, one state to another state, and you're carrying a fruit in your bag, you are in big trouble. Even within the country. Really? Now you are coming from Goa. Let's say you brought an apple to Mangalore and they caught you there with an apple. You are in big trouble. Because they do not allow the fruit to go from one state to the other. And if you are coming from abroad and you got seeds in your bag or some fruit in your bag, the fine is terrible. Why do they do that? Because I'm not talking about fruit, but they
take precaution, because supposing somebody wants to destroy some country, they bring the seeds and they plant it everywhere. They grow at such high speed that to destroy them will take years. So the good crop can be destroyed by seeds. So these are the seeds which Jesus is talking about. It will not only destroy your life, but through your life, you will be a person, an agent to destroy multitude of people's life. The same way, the good seed growing in your heart brings forth the harvest of heaven. You will be a person who will be touching multitude of people and bringing them out of darkness into the marvelous light. Wow! Praise God. They work both the same way, but in opposite direction. सो उदाहरण आमी पळयलां आतां जे बी आसा हे वायट बी जे आमचे उस्के खंती जे बरे बियाक चोक करता हे वायट बी आमच्या लायफान बरे बियाक जे दांबून चेंपून उडयता हे स्ट्रॉंग आसता हे बी जे वायट आसा ते एग्रेसीव एग्रेसीव म्हळ्यार मारेकार स्ट्रॉंग आसा मारेकार हे बी आसता जे बरे बियाक चेंपून उडयता सो आमी ध्यान मन दिवंक जाय आतां आमी उदाहरणांक पळयलां खंयच्याच जाग्याचेर बरे वस्तू पाड करूंक आसा बरी सुवात पाड करूंक आसा जाल्यार वायट बी व्हरून तर अशें स्कॅटर केलें जाल्यार शिंपडायलें जाल्यार हें वायट बी बरे जमनीची डिस्ट्रॉयज द प्लेस ऑल्सो जाग्याची वाट लायता पाड करून उडयता जे बियान एक वायट बियान बरी प्लेस नाश करूंक जाता पाड करूंक जाता आनी तें नाश करूंक मागीर वायट आसा तें डिस्ट्रॉय करूंक कुशीन काडूंक जायतीं वर्सांय आमकां लागता जें उदाहरण आमी आतां पळयलां दॅट्स वाय सर्टन कंट्रीज अलाव करिना I don't know, in Dubai we use some seed in the kitchen. I don't know what it is. Huh? That particular seed, which is very common in Indian kitchen. But if that seed, Kaskaso. I don't know what is kaskaso. I have to go and see that. Now, that seed, if you are found in Dubai, there is no bail, you are inside. Reason? Huh? Reason? We use as a masala and we cook. No? Yeah, you all are using in masala, no? Dubai ke flight mein tum dal ke ghum jao. That's why I was just trying to remember what is the name. Couscous. So, if it is there in the Gulf country and that seed is found in your bag, you are straight in the prison. There is no question. My bag also checked when I returning from Dubai. I was looking like this one, I was like a thief. I was looking like a thief. So he caught me. It's not because you are looking like a thief. They are doing their duty. Yeah. How is Dubai? Okay, do it quickly. Yeah. When I was going, I had my relative who took me, my sister. So when Okay, I go when I was fast. What did they check? when I was coming back, the security came, called me to the room, and he asked me the questions. So you look like a thief. You came from where? Then he asked, show me your passport. So then he checked my bag and all. So it was late. The flight was getting late. It was like 10 minutes. So gate will be closed within 10 minutes. So I used to rush to the gate. So he is not leaving. He has many doubts. So he called other persons also to research what is there to check. So last he spoke in Hindi. The Arab spoke in Hindi. I was surprised how he is speaking in Hindi. He told that अरे maybe मेरे को भी हिंदी आता है. Maybe India है मेरे को हिंदी सीखा है बोला. Okay, what happened ultimately? Ultimately he was checking what is there inside. Nothing was there, no? Nothing was there. See, if you are saying that, okay, my passport has got so many stamps. My passport has got so many stamps, and in every country I change after 4 or 5 days, going every month. So what do you think would be happening to me? That's why my bag is only 7 kgs on my backpack. Because I know every time they'll stop me, because the moment they look at the passport, they'll ask me. They are doing their duty. If you are honest, if you are true, why should you be scared?
Praise God. Praise God. But you take precaution that you don't take kaskas. If you don't know, I never knew. yeah. Praise God. Seed. We are learning on seed. If you take a tablet for, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे को ये करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Not abortion. Abortion is you go to the hospital, you take tablets so that the child will not be formed. Preventive tablets, don't ever think of taking the tablet to Dubai. अंदर जाएगा. It's not allowed. Hallelujah. So you should be cautious what is the law of the country, okay? So here also the law, Jesus is teaching, don't allow these weeds and these thorns to grow inside of you. They will totally, completely destroy your life. Praise God. सो आम्ही समजून घेऊंक जाय And तिसरे don't भाशेचे get this thing that they checked you. They check everybody. Yeah. First time only everything happens. सो आम्ही समजून घेऊया जे भाशेन आम्ही शिकप शिकता आम्ही आयज आमचो लास्ट म्हळ्यार रिट्रीटाचो लास्ट डे आसा तुम्ही पुरा ध्यान दिवन तुम्ही समजून घेयात तिसरी माती आम्ही डेंजर माती म्हणून आम्ही समजून घेता जे भायल्यान आमकां कांय दुसऱ्याक दिसती पडून येना पूण आमचे भितरले हे आमचे भितरले प्रॉब्लम कशें आमचे हार्ट आमचे काळीज डिवायड जावंक जायती आमकां कारणां आसा आनी जेजून आमकां दाखोवन दिला कशें तें कारण एक जावन आसा पयलीं आमी पळयता आमकां उस्के खंती कितें खावचें कितें पिवचें तसले खंती उस्के आसता आमकां मागीर आमी पळयता रिचीज ऑफ द वर्ल्ड आमी पळयता मागीर डिझायर आवंडे आमचे दुसरे दुसरे ह्यो वस्तू जेन्ना आमच्या भितर उत्पन्न जावंक लागता आमी ताचेर आमचें चिंतप घेवन उतराकूच वाड दिवंक आमी दीस रात आमचो तोच वावर आसूंक जाय तुमी ध्यान दियात हे तिसरी माती जी डेंजर जावन आसा ताचेर आमचें ध्यान दिवचें वाडटा बी किल्लोन येता भायल्यान दिसून येता बी व्हडलें जाता करेक्ट बी वाडटा सांगाता कांटेय वाडूंक लागता पूण हें जेन्ना जाता कांट्यान तें बी दांबोवंक दिवंक आमी जायना पूण बरें बियान हे कांट्यांचो नाश जावपाक आमी हें समजुणी घेवया शिंकुया ध्यान दिवया ओके लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रॅक्टेड हियर एंड देर Okay, put that one. Jesus speaks about sunlight. Jesus speaks about sunlight. आमी पळोवया जेसू सुर्याचे किरणाचे विशीं वता विशीं उलयता It speaks about attention. It speaks about attention. ध्यान ओके हे जेन्ना जेजू आमकां ह्या विशीं सांगता तें जावन आसा ध्यान दिवप एटेन्शन That means ताचो अर्थ the weeds grow rapidly. हे The weeds grow कांटे नेर rapidly. हे कांटे नेर रोखडेच किल्लोन येता वाड जाता And they cover the plant. आनी ह्या झाडाक ते धांपून घेता कवर करता बरे बियाक धांपून घेता Obstructing the sunlight. आनी जे सुर्याचें वत आडयता And so chokes the plant. आनी अशा प्रमाणे बरें झाड दांबोन उरता The shade prevents the light. ही जी सावळी कांटे तयार करता ती सुर्याचो वत आडून दवरता Prevents the light. And light is the truth. आनी वो उजवाड जावन आसा सत Guidance. गायडन्स मार्गदर्शन Instructions. सूचना That, that builds our faith. ही लायट जावन आसा मार्गदर्शन सूचना जो आमचो भावार्थ बांदून हाडटा And the weeds try to build up fear and anxiety. आनी हे कांटे आमच्या भितर भिरांत आनी खंती बांदून हाडटा Next is nutrition. Next is nutrition. दुसरो पॉयंट जावन आसा पोशण That is energy,
ही पोषण जावन आसा. पोषण म्हणल्यार सकत, time, वेळ, the weeds, their roots go deeper. The weeds, their roots go deeper. हे कांट्यांचे झाडाचे पाळां गुंडायेक वयता, Stronger, स्ट्रॉंगर, शक्तिवन, Shaktivan. बळवंत. They observe the limited nutrition. They observe the limited nutrition, the water, the minerals, making the good plant starve. ते कांट्यांचे झाडाची पाळां पळयता की उदक, न्यूट्रिशन, पोषण, उदक, they take it, no? The weeds take Take. and they make the Make- plant starve. Okay. Oh, it is like that only. Isn't it good? So when these weeds are growing, can these weeds use your time? Yeah. Now you got time, which you can use that time for studying the word, and you can use that time for entertainment, for sinful things or anything. So what will these weeds do? Take charge over your time and use your time completely so that you have no time for The word. the word. So now the person is starving because the time which was there for him to study the word, he did not use, but he used the time to build up weeds and thorns. They not only starved the plant which was growing, but now they are actually choking that plant and producing their fruit instead of producing the good fruit. Are you understanding now? सो ही समजून आमी घेवया. जेन्ना आमी पळयता कांट्यांचें झाड जेन्ना सावळी घालता बऱ्या बियांचेर, त्या वेळा हे जो उजवाड जो देवाचो आसा तो ताचेर पडूंक दिना. आनी दुसरें आमी पळयता ताची मुळां, कांट्याच्या झाडाची मुळां खोल गुंडायेक वचून जें उदक आसा, जें पोशण आसा तें सगळें ओडून तें जावन आसा आमी म्हणटा एक टायम, आमचो वेळ, जो आमचो वेळ आमी देवाच्या उतराक दिवंक जाता, तो वेळ हे कांट्यांचें झाड, ज्यो वायट वंडावण्यो, वायट वस्तू आमच्या लायफान ज्यो भितर किल्लोंक लागता, त्यो सगळो टायम, बरो टायम आमचो जो देवाक दिवंक जाता, तो वेळ हे वायट कामां आमचो तो वेळ घेता. मेनी टायम्स वी सी, आमी पळयता जेन्ना आमी उतराकी बसूंक वेळ सारूंक जाता आनी तोच वेळ खंय मोबायल घेवन बसतात, रिल्स घेवन पळयतात आनी खंय भायर सरून वता, हो वेळ आमी दुसऱ्या कामांक दिता, वय ना. सो हे भशेन आमी समजून घेता, जे भशेन एक कांट्याचें झाड जी मूळ ताची भितर उदक ओडून घेता, सगळो पोशण काडून घेता, न्यूट्रिशन सगळें काडून घेता, तेच परी देवाच्या उतराक जो वेळ आमी दिवंक जाता, हो वेळूय आमचो जी वायट कामां जी आसा आमच्या लायफान, जे आमचे काळीज डिवायड करून आसा, सेपरेट अंतर करून आसा, हे आमचो बरो टायम जो देवाक दिवंक जाता, तो टायम ती पाळां, ती मुळां, ती वायट संवयो आमच्यो काण घेता. Possible? पॉसिबल. Then write down the next point, space. दुसरो पॉयंट तुमी जागो बरेयात, जागो, स्पेस. That means commitment. कमिटमेंट. The weeds occupy, मेतेरपण, कमिटमेंट. तुझे कमिटमेंट. you are committed to the word of God and you are committed to do what the word says
or to do what your anxiety says. ओके कमिटमेंट म्हणल्यार आमी अशें समजुया आतां आमकां उतर आसोवें आमचें कमिटमेंट आसूंक जाय म्हणल्यार तुजें उतरा प्रमाणे रावूंक आसूंक जाय. Okay. Now, yesterday that brother asked me, giving to the poor and all that. You Yeah. remember? And I said, I'm not doing good because I want to do good. I'm doing good because I've been now recreated, not from my mother's womb, but from the Father's womb. So, because now I am a new creation, God's workmanship, created for good works, so my very nature is to do good. But in spite of being a newborn baby, but instead of taking nutrition from the word, I spend the time with the worldly things. So now, instead of doing good things, now what am I doing? I'm using my commitment to do the bad things. I'm using that space for bad things. Now, let's take your example. You came in a very bad shape and you heard the word. And when you heard the word, you experienced the love of God. Yeah. And you got into hunger of the word. I think you came for 8 days, or how many days? Yeah, 8. 8 days, okay. In those 8 days, the word took place in your heart. You went back home. Now there was a choice to go back to your old anxiety and worries, anger and bitterness, or get onto the YouTube and listen to the word. Now the moment you started using that more and more and more and more, you had never thought that one day you would be standing here and preaching the word. Correct. You did only that. And as you gave your time, as you gave your commitment, you saw what was a small place began to grow and grow and grow and grow. Now the word of God is taking over the whole space. Yes. And now all good things are happening. The same way, when you are not committed to the word, but you're committed to anxiety, material things, and sinful things, you end up on the wrong side, totally and completely destroyed. And now instead of growing the good fruit, you are also being used to spread the bad things all around. Are you understanding? Yes. Is it clear now? Yeah. You look into your own life. I never thought that I would be going to so many places. But when the commitment was there, the commitment makes you give word the top priority. And what started in a small way, God starts making it in a very big way. प्रेज गॉड. ओके जागो घेवप म्हणल्यार आतां आमी अशें समजुया आतां उदाहरण काय बरें दिलें इट मेड मोर क्लियर. जागो घेवप म्हटल्यार बरें बी आसा त्या बरें बियेनूय तो जागो स्पेस घेवंक जाता. वायट बी आसा त्या वायट बी स्पेस घेवंक जाता. पॉसिबल न्हय? वायटूय करणे आमच्यो लेवल वाडोवंक जाता, बरें करण्यानी आमचो लेवल उंच वाडोवंक जाता. आतां म्हजें उदाहरण जेन्ना आमी घेतलां, सुरवातेक आमचें लायफ पोरणे लायफ आमचें एक पॅटर्नान आसता जें संवसारा प्रमाणे करेक्ट. आमचें पोरणे लायफ वर्ल्ड स्टँडर्डा प्रमाणे आमचें आसता. पूण केदार तुका देवाचें उतर मेळटा एन्ड आमी जेन्ना त्या उतरान कंटिन्यू करूंक स्टार्ट जाता. पयलें इल्लें. What is very important is giving priority to the word more than anything else. सो पयलें सुरवातेक तुका एक उतर मेळटा. तुका त्या उतराची भूक तान लागता, तूं तितून उतरान वाडटा आनी आतां तुका ऑप्शन मेळटा. Use that word priority. ऑप्शन तुका मेळटा. आतां तूं उतर आयकून, आतां आमी आयज उतर आयकून फाटीं वचूंक आसा आयज, करेक्ट न्हय? आतां आमकां जायते ऑप्शन्स मेळटले आमच्या हार्ट डिवायड जावंक आनी दुसरे काले वस्तू कॅप्चर जावंक. बट आतां त्या वेळार आमी विचून काडटा पयली आमची पयलो जागो ओ पयले प्रायोरिटी वर्ड. आय डोंट नो कोंकणी. प्रामुख्यता. ओके, प्रामुख्यता ओ प्रायोरिटी म्हणटा आमी जेन्ना आमी विचून काडटा की उतराकूच आमचो पयलो वयलो जागो आसतलो. तो डिसिजन, तो आमचो निर्णय जो पयलो उंच पावंडो ओ पयलो उंच जागो जेन्ना आमी उतराक दिवंक तयार जाता, प्रायोरिटी करूंक देवाचें उतर तयार जाता, हें उतर तो स्पेस आनीक वाडोवंक आमच्या जिवितांत लागता. आनी आमी पळयता देव आमचे जिवितांत मागीर कसलें कार्य करूंक सुरू जाता. एंड वी गेट अमेज्ड, वी सी
देवाचें बरें कार्य आमच्या जिवितान आमी पळोवंक आमकां सुरू जाता. प्रेज गॉड. इट्स वंडरफुल. We have seen in our own life, right? आनी आमी आमच्याच लायफान म्हज्या लायफान हांवें पळयलां आनी आमी एक एकले आमच्या जिवितान तुमी तुमच्या जिवितान नदर मारून तुमी पळयत जाल्यार यू वील ऑल्सो गेट टू सी हाव तुमी पयले कशें आसले आनी आतां उतराक पयलो जागो दिवन उतराक पयली प्रायोरिटी दिवन आमी जेन्ना मुखार सरून आसा आमचें लायफ कशें चेंज जावंक आसा. हालेलुया. एग्जाम्पल आय कूड से आमकां जेन्ना कोणें कितें म्हणून लेट्स से आतां तूं वडान आसा उतरान तुमी कंटिन्यू आसा रात दीस तुमी उतर शिंकून आसा स्पेंड टायम देवाचें उतर कानान आयकून आसा वाचून आसा आनी पुटींग द वर्ड इन टू प्रॅक्टीस उतर प्रॅक्टिसीन घालता आनी आतां तुमकां कसलोय प्रेशर आयलो कोणातावन आतां तुका डिसिजन आसा न्ही वेदर यू वील रिएक्ट ओ यू वील रिस्पॉन्ड. तूं रागान तांकां जबाब दिता संवसाराच्या वेजा प्रमाणे ओ देवाच्या उतरांतल्यान. जोसेफाचें उदाहरण पळयलां न्ही तशें करून जेन्ना आमी उदाहरण आमी घेता बायबल कॅरेक्टर्स आनी आमचो कॅरेक्टर तांच्या कॅरेक्टरा भशेन आमी चेंज करूंक लागता. उदाहरण जेसू जावंक पुरो ओ जोसेफ जावंक पुरो तेन्ना आमी पळयता तो स्पेस जो ल्हान आसलो इल्ले तावन आमी स्टार्ट केला तो स्पेस ल्हान आसलो तो वाडोवन 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 तो व्हडलो स्पेस जावंक लागता. प्रेज गॉड. And now you become a wonderful person spreading the gospel, not only in Mangalore, you are going from place to place, everywhere, and the gospel is spread. And you will say, sometime you will meet a person whom you have never seen and say, hey, I'll give you an example. I was in Bombay airport. आतां उदाहरण तुमकां हांव म्हजेंच दिता. हांव बॉम्बे एअरपोर्टांत आसलो This is so strange, okay? And I'm sitting there and I'm talking to somebody on the phone. आनी हांव थंय बसून कोणा लागीं फोनाचेर उलोवन आसलो There's an African person sitting next to me. आनी एक आफ्रिकन मनीस आसलो म्हज्या सायडीक बसून And I finished my communique for this thing. आनी हांव फोनाचेर उलोवन म्हजें जालें And he asked me, are you a pastor? आनी ताणें म्हाका विचारलें तूं पास्टर. I said, no, I am not a pastor. आनी हांवें सांगलें हांव पास्टर न्ही. No, your voice is very, very similar. आनी तुजो आवाज मातसो म्हाका सिमिलर कसो दिसता. Have you made any audios, CDs? आनी तुवें ऑडियो सीडी तुजे आवाजाचे शिकोवन सीडीज तुवें केल्या. I said, yes, I've got audio CDs. हांवें सांगलें वय हांवें केला. Is it on a Samaritan woman? आनी ताणें सांगलें हे समॅरिटन वुमनाचेर आसा. I said, yes. म्हणलें वय. Is it a very long CD? आनी ताणें म्हणलें हें लांब सीडी व्हडलें. Yes. But on that CD, the name is not there. आनी त्या सीडीचेर नांव ना But the voice seems to be the same. तो आवाज पूण सेम आसा. So I asked him, from which African country are you? आनी हांवें ताका विचारलें तूं खंयच्या सुवातेचेर आसा आफ्रिकान. He told me some name, I've never heard it. आनी ताणें एक नांव सांगलें जें हांवें केन्ना आयकुना. So I said, I've never been to that country. सो हांवें ताका सांगलें हांव त्या कंट्रीन केन्ना पावूं ना. He said, no. Somebody in my country is working in Dubai. ताणें सांगलें कोण तरी म्हज्या कंट्रींतलो दुबयन काम करून आसा. And that lady came home and she brought a lot of CDs and she gave me one of the CD. आनी ती लेडी जी दुबय काम करून आसा तिणें जायते सीडी घेवन ती आमच्या कंट्रींत आयली आनी एक सीडी तिणें म्हाका दिल्ली. I can recognize your voice. म्हाका तुजो आवाज सारको उगडास आसा. Now, did I ever think at Bombay airport where I'm waiting for my boarding time, I would meet an African and he recognizes my voice? तो हांवें केन्ना चिंतिल्लें एक टायमान हांव बॉम्बे थंय एअरपोर्टार बसून आसा आनी हो आफ्रिकान जो हांवें केन्ना पळोवंक ना तो मनीस म्हाका वळखून म्हजो आवाज वळखतलो. So I asked him, how is your life after that? सो हांवें ताका विचारलें तुजें आतां लायफ कशें आसा That त्या CD उपरांत. has blessed me so much that I keep hearing even after such a long time. सो तो म्हणटा ते सीडीन म्हजें लायफ इतलें आशिर्वादीक केलें इतलें म्हजें लायफ चेंज जालें आयज पर्यंत हांव ते सीडी घेवन आसा. I have not gone to that country. हांव त्या कंट्रीन वचूंक नासलो. But thanks be to God, the seeds have already reached there. पूण हांव देवाक आर्गां दिता हे बी जे उतराचें आसलें सीडी उदेशी त्या कंट्रीन पावलें म्हूण. Before we die and go, आमी मरचे आदीं we should leave a legacy for the next generation. आमी हे एक लिगसी म्हणल्यार एक आमी दुसऱ्या पिळगेक एक उगडास जावं एक So that it continues with somebody else taking. अपना 400 meters relay रहता था ना, वो बैटन लेके मैं तुमको दिया, लो पकड़ो, मैं जाके रुक गया. अभी कौन भाग रहा है? अभी कौन भाग रहा है? And that is what happened during the time of Jesus. The baton was handed over to the apostles to the early church,
and it has been going on and on and on, and the baton is in now your hand. Are you going to take this baton and go home and rest, or are you going to go and run and go to the finishing line? समजले की कशें जावचें. आमी ह्या संवसारान येवन बेश्टे मरून गेले म्हूण जायना. एक लिगसी म्हणल्यार आतां एक उदाहरण आमकां दिलें. एक आमी खेळ पळयला, धांवचो खेळ आसतालो, एक टीम आसताली. सो यू होल्ड दॅट Baton. बॅटन इन युअर हँड अँड देन यू रन. तूं आनी कोणाक दिता, मागीर तो धांवता, तुजें जालें तो धांवता, मागीर तो जालो आनी कोणाक. अशें एक कंटिन्यू आसूंक जाय. तशें एक उदाहरण आमी पळयलां. आतां हें सीड तो म्हणटा आपूण त्या गांवान वसूंक ना. ते सीड कशें बरी दुबय जावन त्या कंट्रीची एक लेडी ते सीड घेवन आपल्या कंट्रीन वचून एका भुरग्याक दिता आनी तें आयकून तेजें लायफ चेंज जाता. आनी आतां ह्या एअरपोर्टार पापाय बसला, तोय बसला, पापा फोनार आसा. वो मनीस ते सीड आयकून ताजें लायफ चेंज जालें म्हूण ताका कांयच गुंतना. सो ह्या प्रमाणे आमचें लायफ अशें आसूंक जाय. तुवें कितें तरी तुजें एक बी देवाचें सोडून तें कंटिन्यू जाता तशें आमचें लायफ आसूंक जाय. एक उगडास देवाच्या उतराचो. आनी आमच्या उद्देशी देव कार्य करता. जे पर्यंत जेजून सेम केलें. जेजू आयलो, तें उतर आमकां शिकयलें, शिसांक दिलें, शिसांनी मागीर त्या पिळगेक दिलें. आनी आतां हें करून करून आतां हें बी आतां खंय पावलां? आमच्या लागीं पावलां. करेक्ट? आतां हें कंटिन्यू उरोवंक आमच्या लायफाचें कार्य अशें जावंक जाय. हें बी शिंपडावप, उतर सत शुभ वर्तमान लोकांक दिवप, हें कंटिन्यू उरोवंक आमच्या जिवितांत आमचो एक हेतू, एक आमचो एक वॉट यू कॉल दॅट एम जावं एक आमचें उद्देश आसूंक जाय. हें कंटिन्यू उरोवंक. आयलीं, जेवलीं, खाल्लीं, न्हेसलीं, सेलिब्रेशन केलें, मेलीं, गेलीं, तशें जावंक जायना. हालेलुया. So the next time you go to the funeral सो आतां आमी जेन्ना कोणाच्या मरणाक वचत जाल्यार and you stand there and the body is going down, आनी आतां तूं पळयता ती कूड मातयेक वेता, ask a question. एक सवाल तुमी करात. Did this person live a selfish life? हो मनीस अपस्वार्थी जिवीत जियेलो काय? Did he live only for himself? तो आपल्यात लागून जियेलो काय? He has destroyed so many people's future. ओ ताणें तशें तर ताणें केलां जाल्यार जायते लोकांचे फुडार ताणें बिगडला. Because the seeds were there, but he never made a point to share these seeds with others. आतां हें बी ताच्या लागीं आसलें, पूण हें बी केदळाच ताणें दुसऱ्या लागीं शेअर करूं ना. Remember, the solution is with you, and there's somebody somewhere in the world who has got a problem, and you are the one God has chosen to solve their problem. The seed is with you. आमी ही समजुणी घेवंक जाय. खंय तरी ह्या संवसारान एका कोणशार एक कोणी आसूंक जाता, एक त्रासान पडलेलो, कश्टान सांपडलेलो, आनी ताच्या लायफान सुटावो करूंक जावंक पुरो देवान तुका विसरून काडला. आनी तें कार्य पुरें जाल्या बगर आमी मरूंक जायना. देवान जें कार्य आमकां दवरलां तें कार्य आमी समाप्त करूंकूच आसा. आम्ही मरतात पण बी घेऊनच मरतात. आनी आमी मरता, आमी तें बी घेवनूच मरता, दुसऱ्याक दिना. दुसऱ्याच्या लायफान आमी तें शिंपडायना. Can you ask your neighbor, is he talking about you? आतां तुमी तुमच्या कुशीन बसला ताच्या लागीं विचारून पळयात, तो तुज्या विशीं उलोवन आसा काय? यू आस्क युअर नेबर नो. So are you going to die with that seed? सो आमी हें बी आमीच घेवन मरूंक आसा काय हें शिंपडावन दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांच्या लायफान तें वंपून आमी मरूंक आसा? Because we don't know the potential of that seed. आनी अशें तर आमी करता जाल्यार ह्या बियेचें कालें पदवी आसा ती आमकां अजून समजूंक ना. Praise God. प्रेज गॉड. It is immeasurable. हें मेजूंक जायना तसलें. Come on, let's close our eyes. आमी आमचे दोळे बंद करया. Father, we thank you so much for enlightening us about the thorny soil. सुरींच्या बाबा तुका आमी आर्गां दिता. तुवें एक उजवाडाक हाडलें म्हण आमचे आत्मीक दोळे ह्या बिये विशीं. We are learning, O Lord, that for so many years आमी we are शिकून listening to your word and our heart is found to be divided. आमी आतां शिकून आसा. जायते पावटी आमच्या आदल्या जिवितान आमी पळयलां, कितले पावटीन आमी उतर घेवन आसा, पूण हें आमचें काळीज डिवायड जावन आसलें. The good seeds are being choked by weeds and thorns. आनी हे बरी बियां जी आमच्या काळजान आसली ती दामून चेपून उरली ह्या नेराक लागून, ह्या खाट्यांच्या झाडाक लागून. Because we failed to give the top priority to your word, but we gave priority to the things that are choking these seeds. कित्याक आमी चुकलीं, पयलो वयलो जागो दिवंक तुज्या उतराक जे जावन आसा बरें बी, आनी आमी जागो दिलो ह्या दुसऱ्या वायट बियांक, खाट्याच्या बियांक, नेराक वाडोवन बरें बी चेपूंक. In spite of so many years of listening to the word,
जांक We पुरो are still spiritually infant. आमी इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकलां पर्यंत तरी पर्यंत आमी आत्मीक वाटेन आमी वाड आमची सारकी जावंक पावूंक ना. Lord, our development has got arrested by worries, the deceitful of riches, and the sinful desires of this world. आनी आमी चुकून पडलीं घुसपून पडलीं ह्या संवसाराच्या वंडावणेन संवसाराच्या गिरेस्तकायेन आनी हे वायट चिंतनांनी. Lord, you said that you are the vine and we are your branches. बाबा जेजू तुवें म्हणलां तूं जावन आसा ती दाखवेल आनी आमी जावन आसा तुजे फांटे. We did not choose you, but you chose us, आमी तुका विसरून काडूं ना पूण तुवें आमकां विसरून काडला that we should go and bear fruit that lasts forever. कित्याक आमी वचून तें फळ उत्पन्न करूंक आनी बरें तें फळ उत्पन्न करूंक तुज्या सोवे. We say that we are abiding in you, Lord, आमी तोंडान उसारून आसा आमी तुज्या सोवे रिगून आसा म्हूण. but today you have opened our eyes पूण आयज तुवें आमचे दोळे आत्मीक दोळे उक्ते केले that these thorns and weeds growing in our life की has been choking the plant, तुवें आमचे आत्मीक दोळे उक्ते केले आनी आमकां दाखोवन दिले कशे परी संवसाराचे उस्के खंती आनी वायट वंडावण्यो दामून चेपून आसा हें तुजें बरें बी आमच्या काळजा भितर. the spiritual life is completely aborted. आमचे आत्मीक जिवीत पुरे नास जावन आसा. We were on the way to maturity, आमी ह्या वाटेर चलून आसा आमचे वाड जावंक आत्मीक मॅच्युरिटी जावंक. but when troubles came, persecution came, Lord, and our faith was being tested, we became impatient. आनी जेन्ना आमचेर कश्ट आयले संकश्ट आयले आनी आमचो भावार्थ परिक्षेन पडलो आमी इम्पेशंट जालीं सोंसणीकाय नासलेली जालीं. Help us to grow in our patience, तूं आमकां आदार दी बापा आमकां आमचे सोंसणीकायेन आमची वाड जावंक so that patience will have her perfect work in us. जावं दी वो सोंसणीकाय आमच्या भितर सारको परफेक्ट एक जागो घेवन We will grow, आमी वाडूंक we will mature, आमी वाड जावंक आमची we'll go on the way to perfection. आनी आमी ह्या वाटेर चलूंक जे परफेक्ट आसा With your grace, we'll be completed. तुज्या कृपेन हें कंप्लीट जावंक. The Bible says we shall lack nothing. आनी हें देवाचें उतर आमकां अशें सांगता आमकां कांयच उणें जावचें ना. Thank you for teaching us this truth. आमकां हें सत्य शिकयता म्हूण तुका अर्गां दिता बापा. And I pray, Lord, आनी हांव मागतां बापा that every plant shall be the fruit bearing plant. आनी जावं दी दर एक बी दर एक झाड जे फळां उत्पन्न करून हाडटा तसलें झाड. That every plant has been able to overcome the weeds and the thorns in their life. आनी जावं दी हें बी जावं दी हें झाड जें उंच चडटा आनी ह्या वायट बियांक वयर सरूंक दिना पूण हें देवाच्या उतराचें बी वाडूंक आनी चोडूंक. Let this be the goal of our life. आनी जावं दी वो गोल वो उद्देश आमच्या जिविताचो. In Jesus' name we pray. जेजूच्या नांवान आमी मागणें करता. Amen. आमेन. हालेलुया. Yeah, we Thank can you, go Jesus. for breakfast and we can come back. Praise the Lord.